सालेली 70 गावातलो रस्तो गलगल्याक आयला। मुखेल रस्त्यावयल्यान सुमार 5 किलोमीटर अंतराचेर सालेली गांव वसला। मात गांवचो रस्तो एकदम काबार जाला। रस्त्याक व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडल्यात। सालेली निसर्ग सौंदर्यान नटिल्लो गांव। गांवांत पावसान धबधब्यार पर्यटकांची गर्दी जाता तेन्ना सरकारान ह्या विशयाचेर लक्ष घालचें म्हूण गांवचे लोक मागता। सालेलीच्यान आर्टेक्स गोवा खातीर निलेश परवाराचो खासा रिपोर्ट। हौशी पंचायत तेका ऍड जाल्ल्या कारणान रहदारी सालेलीची वाडल्या। तेका लागून आमी आनीक फायल सालेलीचो रस्तो फ्रॉम वरचो वाडो टू मेन रोड हो करपाक आमी हॉटमिक्स मागला। म्हाका दिसता गेली 2 वर्सां आमी तो हॉटमिक्स मागता, पण कित्याक लागून तो हॉटमिक्स उरता आमकांय कळना। हांव जेईक परत चंदन जे तेका विचारले, येईकय विचारले झिलबाग, पण प्रायोरिटी फायल वचपाक जाय ज्या पद्दतीन प्रायोरिटी दिवंक जाय रस्तो गेल्ल्या कारणान की बाबा खड्डे कितके पडल्यात ते, आनी एक जर पावस जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसता पयलीं सालेलकारांकच त्रास जातलो। आतां सालेली, झरमे, धाबे, मावशी हे पुराय सगळ्या गांवांक त्रास जातलो, कारण ट्रॅफिक वाडटली, रस्तो बेगीन वयतलो। तेन्ना खास करून हो रस्तो बेगींतल्या बेगीन हॉटमिक्स लागचो, आनी लागोवपाक लागून तुमी हो पेपर न्यूज किंवा हे टीव्ही माध्यम चॅनल्स लोकांक मेळून कळोवन तेंचे दोळे उगडून की बाबा रस्त्याक करपाक खंयचो रोड गेला थंय राजकारण हाडचें न्हय। तुमकां सांगून दिसतात न्हू खड्डे पडले ते तशेंच सबंद रोड आहा, मेन स्टॉप आहा तो सालेले गांवा पर्यंत अशेंच आहा। गाडी चलतना कितें त्रास जाता? गाडयेन सगळे खड्डेच न्हू, आनी गाडी चलोवपाक त्रास जाता। फुडल्यान गाडी खंयची येयल्यार हें करपाक खूब प्रॉब्लेम जाता। खड्डे चुकयतलो काय गाडी हें करतलो, एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसता हांगासर। ताका वांगडा हें तर बेगीन करपाक जाय न्हू रस्तो। थोडे कडेन रस्तो जाल्ले आसा, हांगा आमी आमच्या हांगा जावंक जाय रस्तो। पावसा पिलो जावपाक जाय। पावसान ते खड्डे पडटले कळना न्हू गाडी रोडाक लागून खूब त्रास जाता आमकां। गाडी म्हटल्यार पळय न्यू गाडी घेवन आसा कितें फायदो ना, आनी कोणाक डबल सीट भायर मनशाक व्हरतले जाल्यार प्रॉब्लम जाता तो। म्हणजे बेगींतल्या बेगीन जावकच जाय तो। ह्या पावसाक हेज्या फुडें तो रोड वयतलो, म्हाका दिसता ह्यो लास्ट पावस हे पळोवंक गेलो फूल तो फूल गांवान पावस फुडें खूब फोंडकुलां पडल्या। हय आतां ही हाली आमी एक फाटल्या फावट जात्रा आसली पळय तेन्ना थोडो मातशे पॅचीस मारले तेंच्यांनी, पळोवंक गेल्यार खूबच जाम जाल्लो तो। जायना जालो थोडो कितलो थोडो डिस्टन्स इतलो बरो आहा तो, नाल्यार फूल बस स्टॉप तो गांवा पर्यंत सगळो पाड रोड। आमचें म्हणणें इतलें की रोड जावपाकच जाय न्हू। सालेलीचे न्हू आमी तो आमचो रस्तो पाड जाला, तो सरकार मातसो बेगीन सारको करता पावस पडच्या पयलीं। रस्तो तो खड्डे पडले आनी हे जाले न्हू, गाडयो सारके वचोंक येवंक गावना। ते आमचे रूट सारको नासल्या बाबतींत आमकां हितून जेन्ना बी गाडयो बी व्हरता तेन्ना अशें खूब त्रास जाता। केन्ना केन्ना गाडयो पडपाचो बी भंय आसता, आनी आमकां अशें केन्नाय बी वयता तेन्ना अशें गाडयो रस्त्या पावसाच्या टायमार हे पिठोल सगळे भरलेले आसता, आनी तेज्या खातीर कितें बी खंयचो एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसता। आनी तुमी आतां चला तुमकां बस ना गांवांत? सकाळची एक गव्हर्मेंट बस येता 7:30 आनी मागीर नासता।